वार्का पंचायतीच्या 2 विरोधी पंच वांगड्यांनी पंचायतीन घुसून पंचायतींतल्या सचिवाक आनी कांय कर्मचाऱ्यांक धमकी दिली। ह्या फाटभुंयेर पंचायतीच्या सचिवान पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या। दादागिरी करपी ह्या 2 पंच वांगड्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी वार्काच्या सरपंच आनी उपसरपंचान केल्या। लोकांची कामां करपा खातीर आमी वेंचून आयल्यात आनी असली दादागिरी आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिल्या। दोन पंच मेंबर आमगेले वार्का पंचायतीचे येले आनी आमच्या ऑफिसान गेले आनी सांगताय म्हूण तांकां धमकी दिताय स्टाफाक आनी इनवर्ट घेयना काय म्हूण इनवर्ट हेंको ना काय म्हूण कॉरस्पॉन्डन्स घेयना काय इनवर्टाचे आनी शरण आनी एडिसन येयले अरावंड 4:30 कितें येयले ती आनी तांकां सांगताय मी आनी इनवर्ट घेयना काय आनी हिंगा स्क्रिबल कोराय हेंकोराय म्हूण बरोय म्हूण हेजी आनी लास्ट इनवर्ट आनी 3 कोण आहे म्हूण तेणें हिंगा स्क्रिबल केला हेंचे हिंगा आनी लास्ट इनवर्ट म्हूण हे शरणान बरयला शरण डिकॉस्टा आनी तेणें हांवें मागीर तेका हिंचा जालें जाल्यार तेणें एडमीट केला वय मुको व्हिडिओ देखून आहा आनी हांव सेक्रेटरीन तेजी आतां केस फायल केल्या आनी ती तेका धमकी दिताय लोकां हें करून तेका सेक्रेटरी काडली म्हूण तशें म्हाका खबर मेळ्ळ्या। हेसो दादागिरी आमकां हिंग चलपाना वार्काक।